दीस आयतार, मार्चाची 9 तारीख 2025. प्राचीत काळाचो पयलो आयतार. पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 26 ओळ 4 तावन 10 पर्यंत. मोयजेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हळें. तेन्ना याजकान ताच्या हातांतलें धालें घेवंक जाय आनी तें वेदीचेर सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसाळणी करची. म्हजो बापूय जावन आसलो गांव नासतना भोंवतालो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सोवें एक परको कसो जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी अगणीत परजा जावंक पावलो. इजिप्तकारांनी आमकां निस्कुचारायेन चलयली आनी भरासो वावर दिवन आमकां दग दिली. आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट, आमचो वावर आनी आमची दगदवणी पळयली. ताणें आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान भिरांत उपसावन खुणां आनी आजापां करून आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी म्होंव वाळटा तो देश आमकां दिलो. सर्वेस्परा, जी भूंय तुवें म्हाका दिलाय ते भुंयचे फसलाची प्रथम फळां हांव आतां तुका हाडून दितां आनी तुवें ती सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरून ताचे मुखार सरपडोवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 91 1 तावन 2 10 तावन 11 12 तावन 13 आनी 14 तावन 15. श्लोक. म्हज्या आकंतांत म्हजे सवें राव सर्वेस्परा. जो कोण महोन्नताच्या आसऱ्या खाल रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरतां. श्लोक. म्हज्या आकंतांत म्हजें सवें राव सर्वेस्परा. तेदवां कसलेंच अनवार तुजेर येवचें ना, कसलीच पिडाशिडा तुज्या तंबासरशीं पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. श्लोक. म्हज्या आकंतांत म्हजें सवें राव सर्वेस्परा. तुजे पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सिंहासनाचेर आनी सर्पाचेर तूं पांय दवरतलोय. तरण्या सिंहांक आनी व्हड सर्पाक तूं मस्तितलोय. श्लोक. म्हज्या आकंतांत म्हजें सवें राव सर्वेस्परा. ताणें म्हजेर विश्वास दवरला देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव वळखता देखून हांव ताका सांबाळटलों. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितलों. अकंतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी महिमेवंत करतलों. श्लोक. म्हज्या आकंतांत म्हजें सवें राव सर्वेस्परा. दुसरें वाचप. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 10 ओळ 8 तावन 13 पर्यंत. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर. जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार
आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उसरणेद्वारी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सोमेस्तांचो सर्वेस्पर तोस आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो येतेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तक कसं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 4 ओळ 1 तावन 13 पर्यंत. जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन योर्दान न्हंयतडीतावन फाटीं परतल्ल्या फरा त्यास आत्म्याच्या प्रेरणा खाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत असल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तेवळ देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, ह्या संवसाराचो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो करन म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुताक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हणा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ह्या संवसारी पातकाविणे जियेल्लो जेजू क्रिस्त, पूण तो ताळण्या विणे नासतलो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत मनीस जाल्लो सयत ताळण्यांक सांपडटा. देवसार ताका नाडटा तें घडीत आयची सुवार्ता आमचे दोळ्या मुखार दवरता. तर ताळणी वायट सक्तेन आमच्या दिसपडत्या जिवितांत वायट वाट धरूंक नाडचें जिवितांत भोव सहज. ताळणी येवची देवसारान नाडचें, वायट आधरूंक प्रेरेपीत करचें, ह्या सगळ्या संदर्भांनी आमचो एक दुरंत आमी देवा थावन आनी पेल्या थावन पेस वेचें. देवाचे सक्तेचो आनी पेल्याच्या मोगाचो इन्कार करचो आनी फातकांच्या तात्कालिक सुखांत सगळी जिणी विभाड करची. देवसार जेजूक नाडटाना जेजूची प्रतिक्रिया कसली म्हणल्यार आमी आज नियाळटना तसलीच प्रतिक्रिया आमची जायजे
म्हणलें मागणें आमचें जावं. जेजू कुडींत अस्कत आसल्या वेळार देंवसर ताका नाडटा. देवातावन पेस ताका ओडटा. पूण जेजू ह्या वखदा देवाच्या उतराचे सक्तीचेर भर वचता आनी देवाच्या उतराच्या आनी कुरपेच्या बोळान देंवसराक सलवयता. सर्वेस्परा देवान आपल्या परचेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन दूद आनी म्होव वाळच्या गांवाची भासावणी केली आनी आपल्या उतराक तो शेवट पर्यंत विश्वासी रावलो. तशेंच आमकां वायटाच्या गुलामपणांतावन सुटका दिवंक सडवण फावो करूंक जेजूक ताणें धाडलो आनी सडवणेची वाट ताणें आमकां तयार केल्या. आपूण मनीस जावन ताळणी सोंसून कश्ट भोगून तो जैतेवन जाला आनी तेंच जैताचें प्रेरण आमकां तो दिता. जिवीत आमचे वायट वडण्या वरवीं कश्टांचें जाताना ताळणेंत आमी सांपडटाना देवाच्या उतराची सकत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याचें प्रेरण आनी पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां सडवणेचे वाटेक सुबामपणी सांबाळूं म्हणून मागया.